सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिंगेल A.P. फेर्नांडीस आनी मारिया एडलिड फेर्नांडीस हांच्या ओत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान रुजारियो पिंटो हाच्या ओत्म्या पासत देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आपणा पासत किरीत भाशेन मागूंक लायतात बरी भलायके पासत जॉन शोभा जेसन आनी फिलू गोम्स तशेंच बेला ब्रिटो आपणा पासत मागूंक लायतात आनी जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां भोव करून जीं कोवीड पॉझिटीव जाल्लीं आसात. आमचे फिरगोजेन जायतीं जाणां पॉझिटीव जाल्लीं आसात. तांकां सगल्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावंक तांचे पासत मागुया. सगळ्या दोतोरां पासत आनी नर्सी पासत मागुया आनी जीं कोण हॉस्पिटलांनी काम करतात तांचे पासत मागुया. जायते दोतोर आनी नर्सी पासून पॉझिटीव जाल्ल्यो आसात. तांकां सगल्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावंक आपली सुरक्षा तांकां दिवंक भावार्थान तांचे पासत मागुया. आयज पर्ल आनी रॉबिन आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. इरा आनी लिनो मास्करनेस सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसा 5 म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आसात. थंयसर सगळ्या लोकांक बरी सुरक्षा मेळूंक आनीक ही एलिसांवां बरे भाशेन जावंक तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जो कोण हांव दिता तो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो अशें जेसू आमकां आश्वासन दिता. उंडो जावन आसा आमच्या जिविताक एक वस्त जी आमकां गरजेची दिसपटी. जेसू जावन आसा आमच्या जिविताचो उंडो. दर दिसाक हे जेसूक आमच्या जिविताचो मास आमी करता तेन्ना ताचेर आमचो विस्वास आमी दिवंक भोव करून ह्या संकोश्टाच्या दिसांनी आमी तोच आमचो जेसू आमचो सर्वंडार आमकां सगळ्या वायटांतली सोडयतलो म्हणून आनी सगळ्या विघ्नांतली आमकां सांबाळटलो म्हणून हें आश्वासन घेवन आमचें जिवीत सारून ह्या मिसांत आमकां किरीत भाशेन भोव करून कश्टवतात ते आमच्या बाबा भयणां खातीर कृपा दी म्हूण खतखत्यान मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरण्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमचो प्रात अमचो प्रात अमचो बोड प्रात हे पासोर भाग्यून सदांच्यांक वर मरी. आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणा आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक भेंकडावंक आनी मार फार करूंक हुरहुरतालो. तो महायज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटी त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशें बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडून ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे सरभोंवती स्वर्गावेलो एक उजवाड परजळ्ळो. तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शहरान वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जरी तांणी तो ताळो आयकल्लो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसूनय ताका कांय दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कान अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकल्लें. अनानियास तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव हांगा आसां सोमिया. सोमियान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरान तारसुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नवें नदर मेळूंक अनानियास म्हटलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनान पळयलें. तेन्ना अनानियासान म्हणलें, सोमिया, ह्या मनशा वेशीं आनी जेरुजाल्यान तुज्या भोगतांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात ते वेशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतोल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल यज्ञिकां कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोमियान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनभावाट्यां तशें राजा मुखार आनी इस्रायल पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हातियार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलो. तेन्ना अनानियास गेलो. तो घरान भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परतून मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवलां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली.
आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कान शिसां बरोबर थोडे दीस सारल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्व परजांनो लावेक नांव हाडात. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. वचोल मोगाची ताची तीर कोशी. दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवा मोदे वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे वो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेसून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. ओ सर्गांतान देंवलोलो उंडो, तुमच्या पुर्विल्यांनी माना खेलो आनी तरी ती मरून गेली, तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. बाबा भयणीनो, आदल्या खोरारांत जेन्ना देव मंदिरांत भेटवणी करतालीं तेन्ना उंडो आनी सोरो किरीत भाशेन देवाक अर्पण कशें जुदेव लोक भेटयतालो आनी देवाक ही भेटवणी तांची स्विकार जावंक सगळ्या मोनान आनी काळजान ती आपूण शुद्ध आसूंक जाय म्हूण देवाक ही भेटवणी करतालीं. मेल्किसेदेक हो पयलो पाद्री देवाक होच योद्न भेटयता. उंडो आनी सोरो ताचो देव स्विकारता आनी सगल्या म्हूण ताका एक बरो यादनीक, सगळ्यान उंच मोला व्हरतो यादनीक म्हूण ताका देव स्विकार करता. आज किरीत भाशेन जेसू आमकां उगडास करता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासनाक जिवो उरतलो. कित्याक जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा. म्हणटकूच तुमी म्हाका खातात ती म्हजे वरवीं तुमी जिवी आसतलीं. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना किरीत भाशेन दर दिसाक मिसाचे भेटेन हो उंडो शेवता. दर दिसाक जेसू आमच्या काळजांत येता. दर दिसाक भावार्थान ताका आमी स्विकारता आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचे सवें जिवंक आमी वावुरता.
आयचे पयल्या वाचपांत आमी धर्मदुताच्या इतिहासान सावलू जाचें मन बदलप जावन पावलू जाता तें आमी आयकता कशें तो जेजूचो ताळो आयकता आनी आपलें जिवीत बदलता आनी आपूण सगलो सोम्याचो म्हणून त्या वेळांतान तो आपूण आपल्याक किरीत भाशेन सोम्याच्या आधीन करता आनी आपलें आख्खें जिवीत बाबा भयणीनो मोरो पर्यंत सोम्या खातीर तो जियेता कित्याक हो जेजू जिविताचो उंडो म्हूण सावलूक गोमता आनी त्या वेळांतान पावलू जेजूक आपले जिविताचो मास करून घेता आमच्या जिवितांत जेजू आमकां दोन दिसा मिसाचे भेटेन फावो करता तेन्ना आमकां एक व्हड भाग कित्याक जायत्या पुर्विलांनी बाबा भयणीनो आदल्या कोरारान माना खेलो मरून गेली तांकां हो जिवो उंडो मेळूंक ना आमकां आमी सुभागी कित्याक आमकां हो जिवो उंडो मिसाची भेटेन फावो जाता जेजू आपुणूच आमच्या काळजान येता कितें आमकां दिता जायत तो आपूण आमच्या जिविताचो मास आपूण आमच्या जिविताचो फुडारी आपूण आमचें जिवीत सगळें आपल्या जिवितांत बदलून तें मिसोड करूंक सोदता म्हूण तो आमकां परतून परतून उगडास करता ह्या जिविताक आमी कसले ह्या जेजूक आमी कसल्या मनान घेता तो आमकां विचार आमी करुया खरेंच आमी पातकी आमी ह्या संवसारांत जियेतली अस्कोत मनशां तरी पूण आमच्या जिवितान आमी नवसरणी करून हे जेजूक घेता जाल्यार आमकां विचार करुया दर दिसाक आमचें जिवीत आनी आमच्या जिवितान आसलेली सगल्यो वायट विघ्नां येतात ती जेजू पयस करूंक वावुरता आमी तर आमचो जीव ताच्या आधीन केलो आमी तर ताकाच आमचें जिवीत भेटयलें जाल्यार उदीक आनी उदीक आमकां सासणाचें जिवीत फावो जाता दर दिसाक बाबा भयणीनो जेजू आमकां आपलें रगत आपलें मांस खावंक आनी पिवंक दिता हे जेजूक आमी बऱ्या मनान हे जेजूक आमी नितळ काळजान हे जेजूक आमी सगळ्या आमच्या जिवितान उणभवूंक वावरुया उदीक आनी उदीक हो जेजू आमच्या काळजान येता तेन्ना ताणें आमच्या जिवितान रात चलोवंक आनी फावो तें आमकां ह्या जिवितान करूंक उपाय दिवंक आमकां कृपा मागुया आमची कश्टवतलीं भाव भयणां ह्या वेळार ह्या जेजूक उलो मारतात तांचे खातीर आमी मागणें करुया तांचे खातीर आमी दीस रात कसले ना कसले उपाय घेवया तांचे खातीर बाबा भयणीनो एक धाकटुले आमचे सगळे जिवितान जाता जाल्यार आमी एक ल्हानशे आमचे जिवितान बाबा भयणीनो म्हणटा सॅक्रिफायसीस आमी करूंक वावरुया असलें केलें जाल्यार ह्या आमच्या बाबा भयणांक घडये आपल्या जिवितान कितेंय तरी बरो लाभ मेळटलो तांच्या जिवितान कश्ट लो जावंक तांकां उपाय मेळटले हें करूंक आमकां कृपा मागतना ह्या आमच्या बाबा भयणांक कश्टवतल्यांक उदीक आनी उदीक देवान आपले कृपेन सांबाळूंक आनी तांचे कश्ट लो करूं म्हूण तांचे खातीर ह्या वेळार आमी तांकांय उबारून तांकां कृपा दी म्हूण मागुया मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें दिसा म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकान मेळ्ळें आमच्या आनी आख्खे पयस सभेचे सरस्पूर मनात घेवन
सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आम्ही दिसस प्रत्यान सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाकाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजूस जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सो दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचा सर्वेस्पर्ध स्वर्ग आणि संसार बलाचा वैभव उत्सर्गीत गाचे सर्वेस्पराचे नवे येता कसे उत्सर्गीत गाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेळ जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराची हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक पुरात. Babartaco gut porgotuia Gesù mero Gesù живоцala Gesù novia vietolo Gesù mero Gesù живоцala Gesù novia vietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सर्वंडऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें राज समकाय तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास समकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं नाका पूण वायटान ते आमकां निवाड सर्वेस्परा सूर वायटान ते आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तशी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मैमातीची शासनाचे शासन सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजी कुशी परमण तुका शांती दी आनी तुज तुका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूर चलयताय सासणाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं तुमचे सण माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी समेत म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कस्त्या म्हाका बलाची मेळटली Tuka, Dio grata.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणां वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. संसार सोपोर्या तुमची सगळी आसा. संसार सोपोर्या तुमची सगळी आसा. बापान म्हाका धाडला तो गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स. बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस. जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है. बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है because we've not been so helpless, okay? So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you, okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family. It does not matter. You have to be masked, okay? Just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. You can still get COVID. तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन.
get in touch with me obviously immediately. And most importantly, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज़ टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फ़िलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे we will definitely come through this second wave very well. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू.